गोय कलाकाराची खाण आणि तुम्ही सगळे जाणत असतले की गोयकार फक्त गोंयांतूच न्हय तर पुराय संवसारभर आपली नामना जोडला। आम्ही अशाच व्यक्तिमत्वाची आज इंटरव्यू घेऊंक आयला, एक स्पेशल इंटरव्यू जी एक मॉडल असा आणि ती गोंयांत रावता पूण ताणे भारतांत आपलें नाव कमयला। तर जाणून घेऊया हे व्यक्तिमत कोण ते। नमस्कार वेदा, तुका येवकार हांगा आणि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन मिस वोक स्टार इंडिया 2024 रनर अप म्हणून। एंड खरेंच म्हटल्यार मॉडलिंग एक गोंयचे चेडूं जेन्ना मॉडलिंगेन वयता, मॉडलिंग सारक्या मळार वयता, देन फील प्राउड टू बी अ गोवन। यू फील प्राउड टू बी गोवन, वी एज अ सिटीजन ऑफ गोवा फील प्राउड टू बी अ गोवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आसलो की नॉर्मल क्वेश्चन आसतलेच, पूण एक क्वेश्चन म्हाजे स्ट्रायक जाता की तू एक सायन्स स्टुडंट एंड फ्रॉम अ सायन्स स्टुडंट टू अ मॉडलिंग, बिकॉज मोस्टली जेन्ना एक सायन्स स्टुडंट म्हणून करियर चूज करपाच्या बाबतींत जेन्ना इंजिनियर, डॉक्टर, सायंटिस्ट वा हेर जे करियर आसा ते इम्पॉर्टंट दिता, आनी तू मॉडलिंगाच्या मळार गेले, सो हे कशें कितें? तर सायन्स ही आवड आशिल्ली म्हाका, सो ल्हानपणांतल्यान झाडां भोंवतणी रावप आनी तांचे कडेन उलोवप, कारण ही झाडां अशी आसा जी तुजे कडेन तू जितले तांच्या बरोबर कनेक्ट जाता तुका कळपाक लागता तांची भास। सो म्हाका तांच्या बरोबर रावपाचें अशें उलोवपाची खूब छंद आशिल्ली, म्हणून हांवें म्हजी मास्टर्स सुद्दां MSc बॉटनीन केली। हे शिकता शिकता ज्यो एक्टिविटीज म्हज्या पदरान येवपाक लागले ताजे थ्रू म्हजी न्ही खंयच्यान वाटचाल ती कशी सुरू जाली ती कळूंकूच ना म्हाका, कारण हे मिस इव्हेंट येताले, हांव पार्ट घेतालें, खंय ना खंय ती आवड बिल्टअप जायत गेली आनी ह्या क्षेत्रान आज हांव तुमच्या मुखार मिस वोक स्टार इंडिया फर्स्ट रनर अप म्हणून जावन बसला। सो ते मॉडलिंगाचे व्हडल्या तळ्यान हांव एक ल्हानशें नुस्तें पेंवपाक शिकलें, म्हणून हांव म्हणपाक सोदतां की कला न्ही कलाकाराक पळोवन येता, क्षेत्र पळोवन येना, म्हणून ही एक आवड म्हजी निर्माण जाल्ली आसा। तुवें खरेंच तुवें म्हटलें की तूं एक ल्हानशें नुस्तें जे तळ्यान पेंवपाक शिकलें, तुका ह्या ल्हानशें नुस्त्याक तळ्यान पेंवपाक कोणी सगळ्यान चड आदार केलो? तर जशें हांवें म्हळें की ती कॉम्पिटिशनां येताली, एकामेकाक पळोवन ते एक्सपिरियन्स जो आसा तो सगळ्यान व्हडलो गुरू आसता। सो एकामेकाक पळोवन म्हज्याक जी सिनियर्स आसा तांकां पळोवन शिकलें, प्लस मागीर हांवें टिआरा पॅजंट ट्रेनींग स्टुडियोज ज्यो आसा थंयसर आमकां हे मिस इंडिया, मिस युनिवर्स अशे सारक्या पातळांचेर वचपा खातीर ट्रेनींग दिता। सो हांवें म्हजी मास्टर्स जाता थंय अप्लाय केल्लें आनी थंयसर हांवें म्हजें ट्रेनींग सारकें कंप्लीट केलां। सो जेन्ना हांवें ट्रेनींग म्हजें कंप्लीट केलें, अशेंच हांव जेन्ना पळयतालें कित्याक आतां हांव अप्लाय करूं शकता, कित्याक शिक्षण शिकलेंच म्हणूं जायना, ताजो वापरूय करचो आसता। सो अशें स्क्रोल करतालें तेन्ना म्हाका म्हज्या मुखार हे मिस वोक स्टाराचें एप्लिकेशन आयलें। सो हांवें म्हळें केल्लेंच आसा, कितें आसा तें खबर ना, ट्राय करपाक कितें जालां। सो हांवें जस्ट तें ट्राय करुया म्हणून तातूंत जें पावल घालें तें आज क्रावन घेवन तुमच्या मुखार बसलां। नायस। फ्रॉम गोवा, ओके, तू गोंयकार आनी गोंयकारून जावन तू वोक स्टार सारक्या मंचार जेन्ना वयता, हेचो गोंयकार म्हणून तू कितें फील करता? खरेंच अभिमान दिसता की गोंयचें नांव थंय एक सगळ्या भितर, सगळ्या मदीं गोंयचें नांव गोवन कॅन्डिडेट म्हणून गाजता न्ही, तेन्ना स्वताक वेदा म्हणून विसरून हांव गोवन कॅन्डिडेट म्हणून अशी अभिमान फील जाता। आनी म्हणूं येता की हे आमच्या वाऱ्यानूच आसा, कारण मिस रिटा फारिया जी फर्स्ट एशियाची मिस वर्ल्ड जाल्ली ती गोंयची आशिल्ली। सो खंय ना खंय ते आमच्या वातावरणान आसा, म्हणून म्हाकाय ताजी एक आवड लागली ही ह्या सारक्या व्यक्तिमत्वा खातीर आमी फुडें सरपाक शकता आनी इन्स्पिरेशन धरूं शकता तांकां। म्हणून गोंयचे कॅन्डिडेट म्हणून थंय जेन्ना हांव इतल्या मदीं आशिल्लें तेन्ना खरेंच म्हाका खूब अभिमान दिसलो आनी म्हज्या गोंयकारांनी म्हाका सपोर्ट केलो, त्या खातीर हांव तांचे खूब थँकफूल आसा। एज अ मॉडल, वेन यू गो ऑन स्टेज, रॅम्प वॉक जावं वा आनी हेर गजाली जावं, अशें कितें डिफिकल्टी फेस जाली तुका फोटोशूट करतना? सो फोटोशूट करता आसतना पयलीं सद्या तुका तुजो ड्रेस खबर आसपाक जाय, जो आमकां केन्ना फक्त एका वेळार ट्रायल मेळटा। सो त्या ड्रेसाचो शेप ते सगळे तूं तकलेन दवरून तो फोटोशूट करपाक कळपाक जाय तुका। मागीर कॅमेरा कसो फेस करप हाची तुका मातशी जाणीव आसपाक जाय।
रॅम्प वॉक करता आसतना कितें आसता, ते रॅम्प वॉक फक्त चलप आसना. पॅजंटान कशें आसता, पॅजंट्री फिल्डान तूं स्वताक पोर्ट्रे करता. सो स्वताची एनर्जी, स्वताक कॉन्फिडंटली कितले तूं बरे तरेन ऑडियन्साक प्रेझेंट करता तें खूब म्हत्वाचें आसता. सो ह्यो सगळ्यो बारीक बारीक गजाली लक्षांत दवरून फुडें सरचें पडटा. खरें. आनी जेन्ना तूं म्हणटा की एज अ मॉडल, खरें जेन्ना मॉडल आमी खुबशे अशे टिका करता मॉडलान अशे कित्याक कपडे घातले, तशेंच कित्याक करूंक जाय, ह्याच कपड्याचे बेजिकली कपड्यांचेर खूब टिका येता. सो हाव यू हँडल दॅट टिका? सो हे अशें जायत रावता, फक्त ह्याच क्षेत्रान न्हय, खंयच्याय क्षेत्रान क्रिटिसिजम म्हणटा तें आसताच. बट ते प्रत्येकाचेर आसता, कारण जेन्ना तूं कित्याची आवड दवरता, मोग आसता तुका खंयच्याय गजालीचो, तेन्ना न्ही आपशीत तूं म्हणटा पळय तुका आयकूंक येना हेर गजाली, तुका फक्त तुज्या आवडीचेर तुजो एक तो लक्ष आसता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आपशीत काना भयऱ्यार पडटा. सो ते व्हडले फरक करिना एकदां तुका तुजो एम खबर आसता तेन्ना. हांवें आयकलां तूं उजवाड एनजीओन जॉयन आसा, आनी एनजीओ बेजिकली वर्क्स फॉर सोशल पीपल. सो जेन्ना एनजीओन तूं आजुनी कामाक आसा काय मॉडलिंगाच्याच करियरान तूं सद्याक बिजी आसा? सो मॉडलिंग हांवें जशें म्हळें की शिकता म्हाज्या वाटेन आयलें. सो ते हांव अशें सायड बाय सायड करता. बट सोशल वर्क म्हणटा ते मुद्दम करचें अशें पडना, खंय आसता तेन्ना हांव करूंक शकता. बट उजवाड जो आसा तो एक म्हजो एनजीओ आसा, जातून हांव एक मेंबर आसा, प्लस तातूंतलो ट्रेजरर. सो जेन्ना केन्नाय कितें एक्टिविटीज आसता तातूंत हांव भाग घेता, वेळ मेळटा तेन्ना स्वता ऑर्गनायजूय करता. आनी तितलेंच न्हय, युवा म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा यूथ, जो पणजी बेस्ड आसा, तातूंतय हांव हालींच मेंबर जाल्लें आसा. सो अशें म्हणूं शकता की स्वता एक जे हांव युवा आसा, यंगस्टर, तो युवाचो उजवाड लोकां मेरेन हाडपाक ह्या सारके एनजीओज म्हाका आदार दिता. या तूं उजवाड दीत राव सगळ्या लोकांक. आनी एक क्वेश्चन आसा की तुका BMW ब्रँड शूटा खातीर हें केलें, तुजी हॅपिनस कितें आसली तेन्ना, आनी वॉट वॉज यू थिंकींग एट दॅट टायम जेन्ना तुका कळ्ळें की आय वॉज गोईंग टू शूट अ BMW ब्रँड? तर त्या वेळार ते एक विकाच्या हातून न्ही टेन्शन खूब आशिल्लें, कशें क्लियर करप, गोंयचें नांव कशें वयर काडप. सो हें करता आसतना तुका जजीस नोट करता. सो त्या वेळार न्ही आमी जस्ट 5 सगळ्या मदली फक्त 5 जाणां सिलेक्ट जाल्लीं. आनी जेन्ना गोवा सिलेक्ट जाला म्हळें तेन्ना खरेंच इतलें बरें दिसलें, कारण इतल्या चॅलेंजींग एनवायरमेंटान वेदा देसाय आयलेच, बट ताज्या बरोबर ताजें गोंयचें नांव आयलें, आनी तें बीन BMW सारक्या ब्रँडा खातीर. सो खरेंच म्हाका उमेद भोगली. आनी त्या कॉम्पिटिशनान एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की ह्या सारक्या एडवर्टिजमेंटाचो भाग कसो जावप, कशें काम करप. सो ताजी जाणीव आयली. आनी म्हाका दिसता तूं एक म्युजीक विडियोन सुद्दां आसा. सो म्युजीक विडियोचें काम आनी मॉडलिंगाचें काम तूं कशें पळयता? सो म्युजीक विडियो तेंच हांवें म्हळें की ही एक आवडूच आशिल्ली म्हाका. सो जावं डान्सींग, एक्टींग, सिंगींग, हें सगळें म्हाका जें आवडटा न्ही तें म्हाका करपाक आवडटा. सो ही जी आवड आसा न्ही मनशान, ती सदांच दवरपाक जाय, कारण केन्ना खंयसून तुका कॉल येत, कशें तुका ऑपॉर्च्युनिटी फुडल्यान येत ती कळना. सो ही म्हाका अशीच कॉलेजीन शिकता आसतनाच आयिल्ली. निमणो क्वेश्चन विचारता तुका, एज अ मॉडल नाव, हाव यू सी युअर फ्युचर? मॉडलिंगूच पळयता काय आनी हेर गजाली सुद्दां आसा? ते हांव आय थिंक वेळाचेर सोडटा. लेट टायम डिसायड की वेदा खंय व्हरूंक सोदता ते. बट डेफिनेटली मॉडलिंगाचे जशे जशे कॉल येतले हांव थंय वतलेंच, आनी जशें लायफ कितें घडोवन हाडटा म्हाज्या खातीर हांव तें करतलेंच, बाकी देवा कडेन. खरें तुका देव बरें करूं वेदा, आनी तुका भरपूर यश मेळो. अशेंच तूं मॉडलिंगाच्या नांवार सोडून आनी हेर गजालीन सुद्दां तुजें नांव येवंक वयर. हांव खरेंच मना काळजांतल्यान आभारी आसा माय गोवा नेटवर्काचे, की ताणें म्हाका हो प्लॅटफॉर्म दिलो. म्हजे जे थॉट्स आसा, विचार आसा, ते सगळ्या मुखार मांडपाचे आनी लोकां मेरेन पावोवपाचे. सो मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, आनी सगळ्या आयकतल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा.